हेका कितें उपाय? नाही मग शीत जेवणाक हाका उपाय कितें? शीत जेवप ना. भाजी खाऊ नका म्हणटा तो, टमाट बी खाऊ नका. हय म्हाका दुसरे चपाती म्हाका पुरो जाता एकदम, जाम जाता एकदम. हा 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 हा. काम कितें करता? सकाळी दूध सप्लाय करता, रिक्षा चलयता ऑटो. अच्छा. बेसिकली दिस इज वन ऑफ द म्हणजे अशा प्रकारचे तेच हांव केन्ना म्हणटा की डॉक्टर एडवायजीस की हें खावं नाका, बट दे शूड नो वॉट दे शूड ईट सो दॅट ह्या मनशाक डायटरी डेफिशियन्सी येवपा जायना. एक्चुली रायस खावं नाका हें कित्याक म्हटलां, कित्याक रायस इज म्हाका तरी दिसना रिलेटेड टू हीज युरिनरी स्टोन. पूण भाजयो खावं नाका, टोमॅटो, कॉलीफ्लावर, फ्लावर भाजी, कॅबेज आनी पालेभाज्यो हें सोडून वालाची भाजी, मागीर बीन्स भाजी, बटाट भाजी, ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो भाज्यो खाल्यार जाता, तितल्योच भाज्यो सोडून. आनी शीत जर ताका संवय आसा, आतां दोतोरान एक्झॅक्टली ताजे कितें पॅरामिटर्स आसा बाकीचे ते आमकां खबर ना, तर तांणी चपाती खावची. बरोबर. आनी ताका जें हें अशक्तपणां येता म्हणटा तो, तर म्हाका दिसता ताणें हें बाकीचें जें ताका अलावड आसा, इवन चपाती ताणें खाल्ल्यार ताका घटाई तेजे आरोग्याची मेंटेन करूं शकतलो तो. बरं. मॅडम आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां हॅलो डॉक्टर, म्हाका अशें विचारूंक जाय की एक बायल 35 वर्सांची पिराय आसा न्ही, सो ताजे हायट 5 फीट आनी वजन आसा 52. 62. सो हेल्दी डायट कितें सजेस्ट करता तुमी वजन वाडोवपाक? वजन वाडोवपाक काय कमी करपाक? वाडोवपाक. 62 इज अ क्वायट फिट वजन. आनी कितें ताजी एज कितली म्हटलें? 52. वजन 52 kg. हां. आनी एज कितली म्हटलें? 35. अच्छा. ताज्या एजी प्रमाणे 45. 35 वर्सां. 35 वर्सां. वेट 52. हां बरें. आनी काम कितें करता? हाऊसवाईफ. अच्छा. वजन वाडोवपा जाय शुअर न्हय? या शुअर. असो प्रश्न क्वचितच आसता म्हणून विचारले. आमचे जे पॅरामिटर्स आसा त्या 5 फूट हायटीक ताजें वजन ऑलरेडी चड आसा. हर वेट एज पर हर एज शूड बी लेस दॅन 52. तर खबर ना म्हाका तिका कित्याक वजन वाडोवन जाय म्हणून. ऑलरेडी ताजें वजन एज पर हर हायट इज मोर. कित्याक हर हायट इज 5 feet and her weight is 52. She should be less than 50. A little less than 50 kg. And her age is 35. Sedentary. नॉर्मल जर जेवण जेवता, वजन वाडोवपाक हें जें लोकांच्या मनान आसा की आमी समोसा, बटाटवडा हें खावन वजन वाडोवचें, जावं चॉकलेटी खावन किंवा मिठाई खावन, खीर खावन, हें रॉंग आसा. बिकॉज दीज आर नॉट हेल्दी फूड्स. बरोबर. खीर ही आसा ती केन्ना तरी आहारान आमी इन्क्लूड केल्यार फेस्टीव सिजनाक दॅट इज अलावड, बट नॉट ऑन अ रेग्युलर बेसीस फक्त वजन वाडोवपाक. तर वजन वाडोवपाक जाय जाल्यार तुमचें नॉर्मल जेवण जेवन क्वॉन्टिटी मेंटेन करून इटींग एट द रायट टायम, नॉट स्किपींग मिल्स. लोकांच्या मनान हें आसता की म्हाका ब्रेकफास्ट खावपाक टायम ना आनी हांव म्हजें आय वील डायरेक्टली ईट लंच. हें एक रॉंग मिसकन्सेप्शन आसा. तर सगळे जे आमचे मेन मिल्स आसा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किंवा इवनिंग टी हें टायमींग मेंटेन करून, जेवणाचो प्रमाण मेंटेन करून आनी वेवस्थीत जें घरान शिजता तें सगळें खावप. हें आवडना तें आवडना अशें न करप वील हेल्प टू गेन द वेट. स्पेसिफिकली टू इनक्रीज द वेट अशें एक्स्ट्रा ऑयली फूड आनी हें खावप बरोबर न्ही. पूण जें हांवें म्हटलें बॅलन्स डायटाक दिसाक एक फ्रूट खावचें. जर जाका वजन वाडोवपा जाय दे कॅन ईट इवन 2 fruits. जशें केळें आसा, चिकू आसा, सीताफळ आसा, दीज आर हाय कॅलरी फ्रुट्स. आमी नॉर्मली जेंकां वजन देंवोवपाक जाय तांकां सांगता ही फ्रुटां खावं नाका, अवॉयड करा. सो दीस पर्सन हू वॉन्ट्स टू गेन द वेट कॅन ईट दीस फ्रुट्स. पण बेसिकली एक प्रश्न सामको म्हत्वाचो आसा की तुमी म्हणटाचे म्हणजे उत्तर एक प्रश्न म्हणना की हांचे वजन आसा ते रिजनेबल स्टँडर्ड पॅरामिटरान आसा. बेसिकली शी शूड नॉट थ्राय मोर टू गेन एडिशनल वेट. आनी एकदा जर तुमचे वेट वाडपाची संवय जाली दॅट शी विल बी रियली इन सूप म्हणटा जशें की बाबा हाव टू डिक्रीज दीस. म्हाका दिसता तुमचे वेट स्टँडर्ड पॅरामिटरान आसा. Just feel yourself that you are positive in your personality, well presented, well dressed. I think that's more than sufficient.
मॅडम एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो. विचारात, प्रश्न विचारात. ते स्टोन जाता म्हणटा न्हू, किडनी स्टोन. हय. ते रॅगी न्हू, रॅगी नाचणे ते खाल्ल्यार स्टोन जाता. नाचणी हातून कॅल्शियमाचो प्रमाण चड आसता, तर स्टोन जाका जाता किंवा हो प्रॉब्लेम आसा ताणें नाचणी हे जर डायटांतल्यान वर्ज केले जाल्यार इट इज बेनिफिशियल. तर नाचणी किडनी स्टोन पेशंटान खावं न्हय. अच्छा, सो इट इज वन वे. इट इज टू बी अवॉयडेड. अच्छा, बरें. मॅडम आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां विचारात. दोतोर हांव पेडणेच्यान पेडणेकर उलयतां. पेडणेच्यान पेडणेकर बाब नमस्कार. प्रश्न विचारात. नमस्कार दोतोर. म्हाका एक प्रश्न कितें जाणा, म्हाका जेयतना न्हू पाणी भरपूर म्हणजे 2 लिटर अशें पाणी लागता आनी ना जाल्यार म्हाका जेवंकूच जायना ना. जेवण कितलें जेवता? जेवण नॉर्मली अशें एक रायस प्लेट अशी डेलीचे जेयता तितले. बाकी जेवता इतके जेवता? पोटान इतके सगळे जागा जाता की 2 लिटर पाणी आणि सगळे एक प्लेट रायस जेवपा सारकें? हय, डेली म्हाका जेयले ना, उदक ना घेतले जाल्यार म्हाका जेवपाकूच जायना अशी परिस्थिती. आनी घाम येता, जेयतना चड घाम येता. हा, बरें आसा. आनी म्हाका सांगा, तुमचें वजन कितलें आसा? 65. आनी एज? 49. 49. आनी काम कितें करतात? काम सर्विसीक आसता. नाही म्हणजे कशें काम तुमचें? म्हणजे बसून काम अशें जनरलीच काम करता, घरा कडलें काम करता आनी रेस्टॉरंटानूय काम करता. व्हेरी गुड. तांचे एजी प्रमाणे वजन तांचें चड आसा आनी ते जे म्हणटा की म्हाका संवय आसा 2-2 लिटर उदक पिवचें. एक्चुअली आमी एडवायस करता की दीसभरान 2 लिटर उदक पिवचें. आतां एका टायमार जर 2 लिटर पिले जाल्यार आय रियली डोंट नो की कितलो तो मनीस जेवता आसतलो, पूण तांकां संवय आसा जाल्यार 1 ते 2 ग्लास जेवणाच्या टायमार उदक पिवपाक हरकत ना. आनी तेंच्यांनी संवय करूं जाय, रिस्ट्रिक्ट करूं जाय त्या टायमार उदक पिवपाक. कित्याक जेवण शरिराकूय लागपा जाय, घटाई. आतां तें व्यवस्थीत सगळे समतोल आहार जे आमी म्हणटा ते जेवता की ना हें आमकां कांय खबर ना डिटेल. एक गोष्ट म्हत्वाची आसा म्हणजे कांय लोकांक अशे थोडेशे जाका ती सिंपथेटीक पॅरासिंपथेटीक बॅलन्स येता तांकां जेवतना खूब घाम येता आनी जर असो घाम येवन तांकां एखाद्या वेळार तें उदक तांच्या शरिरांतले म्हणजे वता जायत. सो देर इज नो हार्म इफ इज एडेक्वेट वॉटर म्हणजे ताका वेट गेन आसा, व्यवस्थित म्हणजे जेवता पोट भरता जाल्यार ही कॅन कॅरी ऑन. मॅडम म्हाका एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो. विचारा. गुड इव्हनिंग डॉक्टर. गुड इव्हनिंग. म्हाजो एक 2 प्रश्न आसले. दोनूय विचार. की हांवें एकी कडेन वाचलेलें की जितकें जेवण शिजोवपाक चड टायम लागता तितकें जेवण पचपाक बरें पडटा. आजकाल जो लायफस्टायल चल्ला न्हू, म्हणजे आमकां आतां सद्या टायम ना, आमी वर्किंग म्हणजे दोनूय वाटेन. आतां बायलां काम करता, दादले काम करता. सो अर्ली इन द मॉर्निंग समज जेवण व्हरोंक जाय जाल्यार आमी 5 कुकरां हें करून सगळें ते व्हरता. आतां हे जे फास्ट तयार जाता, फास्ट शिजता, ते जेवण कितपत पचपाक योग्य आहा? पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न म्हणजे जे आतां मॉर्निंग आमी वॉकिंगेक वयता तेका प्रॉपरली तूं वॉकिंग करता सिंगल आसतो का तेज्या वांगडा गजाली करपाक मनीस वाडटो? हांवें मोस्टली मॉर्निंगेक लोकांक पळयल्या ते वॉकिंगेक वयता पण ते गजाली करीत फाटल्यान हात घालून वयता. सो ते वॉकिंग करता आसतना तूं सिंगल आसतो, तुजे कडेन प्रॉपर शूज आसचे, तुजी चलपाची जी हें आहा पद्दत आहा ती प्रॉपर आसची, तितून तुका फायदो जातलो. आनी हांवें अशें आयकलां की 4 किलोमीटर अर्द्या वरा भितर तूं कंप्लीट करशी जाल्यार तुका एक दीस बऱ्याक पुरो म्हणून. ती योग्य की ना? आनी तिसरी गजाल म्हणजे हे जे मॅडमीन सांगलें की कड आनी फळां खंयच्या टायमार खाता. हांवें अशें आयकलां थोड्याशा रोगांक स्पेशली अस्थमाक इवनिंग आसतना म्हणजे वॉटरमेलन म्हणा, बनाना म्हणा हे आनी कड म्हणा हे धोकादायक ठरता. म्हणजे तांकां एक एलर्जी आसल्यार अटॅक सुद्दां येवं शकता. हे कितपत खरें हे तुमी सांगचे. हय, आता मॅडम सांगतलीच तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर. एक गोष्ट महत्वाची लक्षात दवरा की एखाद्या मनशाक खंयच्या प्रॉडक्टाची म्हणजे एनीथींग अंडर द सन अँड बाय सन इटसेल्फ ताची जर एलर्जी आसा जाल्यार ते अवॉयड करप. सो दिस इज स्टँडर्ड रूल. म्हणजे तुमकां आतां समजा की म्हाका हें उदक पिल्यार जर त्रास जाता जाल्यार हांवें तें उदक पिवप ना, दुसरें पिवप. दीस वन थिंग म्हणजे सामको गोल्ड प्रिंसिपल अशें म्हणू शकता तुमी. दुसरो तुमचो प्रश्न आशिल्लो की चलतना दुसऱ्या मनशाच्या फाटल्यान हात धरप. म्हाका सारको कळूंक ना तो, पण आतां दुसरो मनीस कोण म्हणजे मेल फिमेल हाचेरूय मातशें भाश्य करचें पडटलें. जर तुमकां आवडटो तो मनीस तुमच्या बरोबर आसा जाल्यार तुमकां चलपाक मातशी मजा येतली. यू वील एन्जॉय वॉक.
पण त्याच बरोबर सुरवातीकच हांव जवळ सांगला ते मागीर दीस वॉक शुड बी अ ब्रिस्क वॉक, सडसडीत चलपा जाय. तुमी खबरो मारत गेल्यार हरकत ना, पण ते फास्ट स्पीड म्हणजे तुमी घाम येवपाचो तुमकां. जस्ट पेशे सगळं कोणाची साडी कसली आशिल्ली, कोणाचो टाय कसलो आसा, कोणाचे बूट कसले आसा, हाचेर रिलॅक्स म्हणजे अशें रिलॅक्स जावन खबरो हें चलपाक जायना. फास्ट वॉक, 2 गोश्टी म्हत्वाच्यो. तिसरी तांचो फर्स्ट क्वेश्चन कितें आशिल्लो? फर्स्ट क्वेश्चन हो आशिल्लो की आमी गडबडीन कामाक वता तर जे जेवण गडबडीन रांदता. आतां हेजेर तुमी सांग. तर हें एक्चुअली मिसकन्सेप्शन. जशें उदाहरण कुकराचें शीत. आतां बेगीन कामार वता जाल्यार कुकरान जर शीत केलां आनी वाळून केल्लें शीत, हातूंत डिफरन्स कितें? आतां शीतान हें बी कॉम्प्लेक्स विटामीन आसता. जें वाळून शीत करता तातूंत उदकान सगळें तें बी कॉम्प्लेक्स विटामीन व्हांवून वता. आनी कुकरान आमी लिमिटेड उदकान कुकरान शीत लायता तर ताजें जें सत्व आसता, विटामीन आसता शीतान, तें सगळें उरता. म्हणून एक्चुअली कुकराचो शीत जो मनीस जेवता ताणें कुकरांतलेंच शीत जेवचें. आनी जें वाळून केल्लें शीत आसता ताका आमी एक्चुअल म्हणप म्हटल्यार चोथो जें आमी म्हणटा विदाउट द न्यूट्रिशन, तशें आसता तें. सो टेस्ट वायज ऑल्सो कुकर रायस इज बेटर बिकॉज द न्यूट्रिशनल कंटेंट इज रिटेन्ड ऑफ द रायस. आनी ही जी मिसकन्सेप्शन आसा की चड जर शिजयलें जेवण जाल्यार तें आरोग्याक बरें न्ही. चड शिजयल्लें सुद्दां ओवर कुक्ड फूड, द विटामिन्स आर लॉस्ट बिकॉज सम ऑफ द विटामिन्स आर वॉटर सॉल्युबल, दे आर हीट लॉस इज देयर आनी वाफेन सगळें लॉस जाता. तर चडूय शिजवप न्ही, कच्चें अन्नय खावप न्ही, तें व्यवस्थीत शिजोवन अन्न खावपा जाय. दुसरो जो प्रश्न आशिल्लो तांचो की रिगार्डींग एक्सरसायज. वॉकिंग आमी करता ताका इट इज व्हेरी नेसेसरी टू वेअर प्रॉपर शूज, वॉकिंग शूज. दुसरें वांगडा कोणाक भरचें की ना. एक्चुली एक वांगड व्हेल्यार सुद्दां खबऱ्यो मारीत एक्सरसायज वॉकिंग केल्यार ताका अर्थ ना. कित्याक तुमी उलयता तितली तुमची स्पीड कमी जाता आनी मागीर ती एक्सरसायज उरना. आनी तेंच्यांनी आनी एक विचारलेलें की अर्दवरान 4 किलोमिटर केल्यार केन्नाय एक्सरसायज जेन्ना सुरवात करता मनीस, इट हॅज टू बी डन ग्रॅज्युअली. यू शूड नॉट स्ट्रेन युअर बॉडी टू डू इट एक्झर्ट इट सेल्फ. सो ग्रॅज्युअली तुमी अर्दवरान, इवन तुमचे टेरसार जशें हांवें म्हटलें 4 फेरो स्टार्ट केले, मागीर 6, मागीर 10, त्या अर्दवरान जाता तशी तितली तुमची कॅपेसिटी स्पीड तुमी वाडोवची. आनी तिसरो प्रश्न तेंच्यांनी खंयचो म्हटलेलो तो? ना, ताचे मेजर प्रश्न हेच आशिल्ले. फक्त ताणें कितें तरी फाटल्यान हात धरपाचें कितें तरी म्हटिल्लें तें मातशें म्हाका सारकें कळूंक ना. एनिवे फुडलो प्रश्न घेवया. हॅलो हांव दामोदर प्रभू पर्वरीच्यान उलयतां. दामोदर बाब प्रश्न विचारात. प्रश्न असो की जे आमकां आवडटा, विच आर पॉप्युलर अँड कॉमनली एक्सेप्टेड डिशीज, ताजेर सदां बंदी आसता. आनी जे आमकां आवडना ताजेर अति खाया अशें आमकां जबरदस्ती आसता. It's more like popular cinema versus art cinema. or Salman Khan movie versus Nasiruddin Shah movie. असे कित्याक खातीर जाता? आणि डायबिटीस खातीर एक परफेक्ट असो डायट कसलो आसतलो? एक प्रश्न विचार दामोदर बाब, तुमकां डायबिटीस आसा? आसा. म्हणून तुमकां अशें दिसतलेंच तें. एनिवे कोणे तरी बरें म्हटलां की ईट युअर फूड एज मेडिसीन, अदरवायज यू वील बी इटींग मेडिसीन एज युअर फूड. तर हें म्हाका दिसता तांचे विशय लागू जाता. आनी तांकां डायबिटीसूय आसा तर तांकां आहार जाय डायबिटीसा विशयी. आतां डायबिटीक पेशंटाक आमी कार्बोहायड्रेट हें जें एक तत्व आसा अन्नान, हें आमी कमी प्रमाणान खावपाक अशें म्हणटा. पूण गोंयचो आहार शीत इज द स्टेपल डायट, सो वी कॅनॉट से डोंट ईट. पूण डायबिटीस कंट्रोल करतना क्वॉन्टिटी ऑफ द डायट, timing of the diet and eating your medication on time. These are 3 tips which have to be followed diligently. Then to control diabetes is very easy. तर डायबिटीक पेशंटाक शीत खावचें पूण ताजो प्रमाण कमी दवरचो. ताजे बरोबर तेज्या डबल प्रमाणान भाजी खावची. सालाद हें कंपल्सरी खावचें. आनी हुमण किंवा कडधान्याची कडी किंवा फ्रूट, एनी 1 फ्रूट फॉर द डे. अँड जशें हांवें म्हटलें हाय कॅलरी फ्रुट्स टू बी अवॉयडेड. तर पेरू, मागीर पपायची फोड, ॲपल हें खाल्ल्यार जाता डायबिटीक पेशंटाक. आनी ताणें जे पयले पाठ विचारले की जें आमकां आवडटा तें आमकां अलावड ना,